म्हादय वाठार वाघ वाठार अधिसूचित करपाची खंडपीठान दिल्ली मुजत सोंपपाक 3 दीस आसतनाच मुजतवाडी खातीर सरकारान अर्ज केला। खंडपीठान दिल्ली 3 म्हयन्याची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता। देखून 10 नोव्हेंबर मेरेन अधिसुचोवणी खातीर मुजत वाडोवन दिवची असो अर्ज केल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हाणें दिली। टायगर रिझर्व प्रकल्प हाचेर 24 ऑक्टोबराक न्यायालयान सुनावणी आशिल्ली। ही 23 ऑक्टोबराक सुनावणी जावपाक शकता आणि सरकारान अजुनूय आपली भूमिका स्पष्ट केलेली ना। सरकाराक आपली भूमिका स्पष्ट करपा खातीर अजून वेळ जाय, ताचे कारणान सरकारान 10 नोव्हेंबर मेरेन आपणाक वेळ दिवचो म्हणून न्यायालयात रिक्वेस्ट केला। आणि हो प्रकल्प जे पर्यावरण मोगी आसा तांकां गोंयांत येयल्लो जाय, पूण अजुनूय सरकारान आपली जी भूमिका आसा ती स्पष्ट करूंक नाशिल्ल्यान ही जी सुनावणी आसा ती 10 नोव्हेंबर मेरेन फुडें व्हरची आणि आमकां 10 नोव्हेंबर मेरेन हाची मुदत दिवची अशी सरकारान न्यायालयात रिक्वेस्ट केला। जाल्यार हो प्रकल्प येवपा खातीर जे पर्यावरण मोगी आसात तांकां हो प्रकल्प गोंयांत येयल्लो जाय, जाल्यार हाचेर सुनावणी जावपाक खूब म्हत्वाची आसा। आनी हाचेर ही सुनावणी केन्ना जातली ही आमी तुमकां फुडले अपडेट जे आसा ते गोमंतक टीव्हीचेर दाखयतले। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सईद, वर्षा आश्वेकर।